नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या टॉप 25 बुलेटिनान हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता। आता पळोवया गोंयच्यो टॉप 25 खबरो। गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरांचे विचार भाजपा पक्षान सध्या कमी जाल्यात। तांणी दाखयल्ली राजकीय वाटेचेर तण येवपाक लागला। हे सगळे पयस करपा खातीर आपणे राजकारणांत प्रवेश केला अशें मत उत्पल पर्रीकरान व्यक्त केला। विधानसभा वेंचणुकेच्या मैदानात पणजे मतदारसंघा खातीर ते अपक्ष आमदार म्हणून उबे रावतात। गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती ह्या खाशेल्या कार्यावळीन दिल्ल्या खाशेल्या मुलाखती वेळार उत्पलान विधान केला। गोंयच्या न्हंयांनी आनी खाजणांनी 84 नव्या नुस्त्यांच्यो प्रजाती सांपडल्यात असो अभ्यास श्रीकांत जी.बी. ICARच्या शास्त्रज्ञांनी पयलेच फावट केला। ही माहिती बुधवारा जागतीक वेटलँड दिसा निमतान ICARचो शास्त्रज्ञ श्रीकांत जी.बी. हाणें दिली। गोंय राज्याचो वेटलँड अधिकारी श्रीकांत हो एक जाणकार वांगडी आसा। ताच्या म्हणणा प्रमाण 84 प्रजाती भितर 14 प्रजातींची वळख पटल्या। कोरोनाच्या तिसऱ्या ल्हाराचो प्रभाव उणो जाला। कोरोनाच्या दुयेंतींक सेगीत मरण येत असले तरी दुयेंती मेळपाचे प्रमाण दिसान दीस उणे जायत आसात। 19 जानेवारी मेरेन तिसरे ल्हार खर आसले, त्या उपरांत ताचो प्रभाव उणो जावपाक लागलो। दुयेंती मेळपाचे प्रमाण सध्या 16.74% जाल्यात। फेब्रुवारीच्या पयल्या 2 दिसांनी 15 दुयेंतींक मरण आयले। कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्याचो आंकडो सध्या 3708 जाला अशें भलायकी संचालक दोतोर आयरा आल्मेदान सांगला। कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल आपल्या मतदारसंघात उदरगत करपाक अपयशी थारला असो आरोप काँग्रेसीचे उमेदवार अमित पाटकरान केला। हो आमदार स्वताच्या कार्यालयात काम करपी बायलेच्या घराब्याक मदत करपाक पावलो ना तो आमदार मुखार जनतेक कसो पावतलो आनी उदरगतीची बुन्याद कसो घालतलो हाचेर लोकांनी विचार करपाक जाय। येता त्या 2022च्या वेंचणुकेंत काँग्रेसीक मत दिवन वेचून हाडचें असो उलो अमित पाटकरान मारला। सरकाराच्या अव्यवस्थेक लागून मये मतदारसंघातले शिकिल्ले भुरगे बेकार आसा आनी ताका कसलोच सुविधा ना असो आरोप आम आदमी पक्षान केला। आपाचे सरकार सत्तेर आयले जाल्यार भ्रष्टाचार जावचो ना आनी सुशिक्षित तरणाट्यांचेर अन्याय जावचो ना अशें पक्षाचे मयेचे मतदारसंघाचे उमेदवार राजेश कळंगुटकरान सांगला। दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत यतीश राणे, रती फातर्पेकार, उत्पल मोरजकर, यतीन मयेकर आनी रुपा पाटील हाजीर आशिल्ली। फाटली 10 वर्सां कळंगुटान भाजप सरकारान कांयच उदरगतीची कामां करूंक ना, उदकाचे तशेंच विजेचे प्रश्न सोडोवंक ना असो आरोप कळंगूटच्या तृणमूल पक्षाचे उमेदवार अँथनी मिनेजिसान केला। बायलांचेर अन्याय जावचो ना, तांच्या सुरक्षितेचेर चड लक्ष दितलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगला। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे पक्षाचे स्टार कॅम्पेनर्स येता त्या दिसांनी प्रचारा खातीर गोंयचो दौरो करतले। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल आनी सुनील तटकरे, खासदार सुप्रिया सुळे, महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्राचो गृहमंत्री दिलीप पाटील, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे आनी हेर राष्ट्रवादीचे नेते गोंयान राष्ट्रवादीच्या प्रचारा खातीर येतले। कारणां दाखय नोटीस जारी करून लेगीत इमारत मालक सुनावणेक हाजीर ना राविल्ल्यान
पणजे शार महामंडळान राज्याच्या राजनितींतल्यान असुरक्षीत इमारती विरोधात खर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला. पणजेतल्या 18 इमारतींच्या मालकांक नोटीसी धाडिल्ल्यो. नोव्हेंबर 2021 ते जानेवारी 2022 ह्या काळात जाल्ल्या सुनावण्यांक हातूंतल्या एकूय जाणांन हाजेरी लावंक ना अशें सुत्रां कडल्यान कळ्ळां. आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत महामंडळ परत एक फावट कारणां दाखय नोटीस जारी करतले आनी कायद्या प्रमाण कारवाय सुरू करतले. मजगतीं इमारत मालकान अहवाल सादर करपाक जाय वेळ दितले. मध्य रेल्वेन 5 ते 7 फेब्रुवारी मजगती मुंबई विभागातल्या ठाणे दिवस जंक्शन विभागामदी 5व्या आणि 6व्या मार्गाचे अपग्रेडेशनाचे काम हातान घेवपाचो निर्णय घेतला. त्या खातीर कोंकण रेल्वेचे सुमार 20 रेल्वे ह्या काळात बंद आसतल्यो, जाल्यार कांय रेल्वे पनवेल मेरेनूच वयतल्यो. डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, जालना जन शताब्दी, कोयना एक्सप्रेस, पंचवटी एक्सप्रेसा सयत आनी कांय एक्सप्रेस रेल्वे 3 दिसां खातीर बंद आसतल्यो. ह्या कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसा. बुधवारा 9 दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचे प्रमाण मात उणें जाला. सध्या 3912 चाचण्या उपरांत 685 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. 1465 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण सध्या 95.53% आसा. बुधवारा उपचारा खातीर 47 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले, जाल्यार 38 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळा. 7051 सक्रिय दुयेंती सध्या आसात. विल्फ्रेड डिसा नुवे वाठारांतल्या कोयराच्या प्रश्नाचो सुटावो करपाक अपयशी थारला. कोयराच्या समस्याकडेन दुर्लक्ष केल्ल्या खातीर ताका पद्मश्री आनी सुवर्ण पदक दिवपाक जाय असो आरोप नुवे मतदारसंघाचो तृणमूल पक्षाचो उमेदवार राजू काब्रालान केला. येता त्या 2022च्या वेंचणुकेंत वेंचून आयलो जाल्यार 100 दिसां भितर कोयराची समस्या सोडयतलो अशें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलां. धारावी मुंबईतले विद्यार्थी आंदोलन तोडफोड प्रकरणाक लागून विकास उर्फ बबलू पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ आनी हेर दोगा जाणांक अटक केल्या. इकरार खान आनी वकार खान अशी ह्या दोगांची नांवां आसा. हिंदुस्तानी भाऊ हो सोशल मिडियाचेर खूब लोकप्रिय आसा. ताचे हजारांनी फॉलोवर आसात. पुलिसांक बडोवप, गुणे मारप, खाजगी मालमत्तेचे लुकसाण करप अशे ताचेर आरोप आसात. कळंगूटचो आमदार आनी कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो काँग्रेसीचे सरकार सत्तेर येतले अशी फटिंगपणाची आश्वासनां लोकांक दिता असो आरोप उर्फान मुल्लान केला. काँग्रेसी कडेन उमेदवार ना, खंयचेय खंय उखलून खंयच्याय मतदारसंघात बसयतात अशी टिका उर्फान मुल्लान केल्या. लोक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या उल्याक पावतले आनी 2022च्या वेंचणुकेंत भाजप पक्षाक वेंचून हाडटले अशें उर्फानान सांगलां. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. फुडलो टॉप 25 खबरो तुमच्या मुखार बेगीनच येतल्यो, तो म्हणजे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विसवा उपरांत तुमकां म्हाजो परत एकदा येवकार. आता पळोवया गोवा टॉप 25 च्यो फुडल्यो खबरो. खणींचेर निबून आशिल्ल्या लोकांनी मयेचो मोगो उमेदवार प्रवीण झांटये हांकां आयज तेंको दिला. ह्या वेळार मोगोचे मुखेली सुदीन ढवळीकर, खण मंचाचे दिलीप गांवस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. खण प्रश्न सोडोवपाचे आश्वासन ढवळीकर हाणें दिले. ह्या वेळार आप फुडारी महेश वळवळकर हांणी मोगो पक्षांत प्रवेश केलो.
लायटीचे केबल घालपा खातीर पणजे महात्मा गांधी वाठारांतलो रस्तो खणिल्ल्यान येरादारी खूब त्रास सोंसचे पडले। वांगडाच दोनूय दिशेंतल्यान गाडयो व्हरपाक मेळना, ताका लागून भरपूर ट्रॅफिक जाता। येरादारी सुरळीत जावची म्हूण बेगिनाच्या बेगीन हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। गोंयच्या अर्थवेवस्थेचेर तृणमूल पक्षान विरोध केला। भलायकी आनी शिक्षण वेवस्थेक कमी म्हत्व दिला असो आरोप पत्रकार परिशदेंत तृणमूल पक्षांतले अध्यक्ष राजेंद्र काकोडकरान केला। जाल्यार वेंचणूक जिखून येतकीच शिक्षण वेवस्थेचेर चड भर घालतले आनी सरकारी शिक्षण वेवस्था डिजिटल करपाचे प्रयत्न करतले अशें तृणमूल पक्षाचो युवा अध्यक्ष जयेश शेटगांवकारान आश्वासन दिलां। सांगेकारांक भाजप सरकार परत जाय अशी भाजपाचो उमेदवार सुभाष फळदेसायान प्रचारा वेळार सांगले। आयज रिवण पंचायत क्षेत्रांत प्रचार भोंवडी चालू आसली। 18 दीस जाले सुभाष फळदेसायाचो पंगड प्रचाराक भोंवता। ताका सांगे मतदारसंघाचो बरो प्रतिसाद आसा अशें तो प्रचारा वेळार सांगतालो। जिल्हा पंचायत सदस्य ते उपमुख्यमंत्री अशी सगळी पदां भोगून लेगीत बाबू कवळेकरान केन्ना माज केलो ना। ताजे साधे वागणुकीक लागून लोकांच्या लागीं रावलो। भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। मंगळारा तानावडेन केप्यां वचून बाबूच्या प्रचारान वांटो घेतलो। बाबू कवळेकराक वेचून हाडपाचें आवाहनूय ताणें ह्या वेळार केलां। एक फेब्रुवारी ह्या दिसा जाल्ल्या अर्थसंकल्पाक लागून काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी आनी खासदार राहुल गांधी गोंय दौरो मुखार धुकल्ला। 2 फेब्रुवारी दिसा राहुल गांधी पळोवणी करपाक गोंयांत येवपाचो आसलो, पूण संसदेन सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पाचेर तो आपली प्रतिक्रिया दिवपाचो आसा, देखून ताचो दौरो मुखार धुकल्ल्याचें कळटा। हो दौरो आतां 4 फेब्रुवारी दिसा जातलो। नियोजीत कार्यावळींत कांयच बदल जावपा ना। 4 तारखेक हे पर्यटन क्षेत्रांतले प्रतिनिधी, आंगणवाडी कर्मचारी तशेंच हेरांकडेन उलोवप करतले। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान मंगळारा संसदेन सादर केल्ल्या 2022 आनी 2023च्या अर्थसंकल्पाक गोंयच्या उदरगतीक चड भर दिला। केंद्रा कडल्यान वसूल जावपी वेगवेगळ्या करांच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकसंख्येक प्रमाणांत 0.383% निधीची गोंया खातीर तरतूद केल्या। देखून गोंयचे दिश्टीन हो अर्थसंकल्प खूब म्हत्वाचो आसा। गोंया खातीरच्या अल्पसंख्य तरतुदी प्रमाण 22 ते 23 वर्सां 3182.25 कोटी रुपया मेळटले। गोंयकारांनी 2017च्या वेंचणुकेन काँग्रेसीक तेंको दिल्लो, पूण भाजपान तोडफोड करून आपल्या सरकाराची स्थापणूक केली अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणान सांगले। गोंय वेंचणूक आयोगान आतां मेरेन 10 कोटी 13 लाख रुपयांचो बेकायदेशीर मुद्देमाल जप्त केला। मुख्य वेंचणूक अधिकारी IAS कुणालान अशी माहिती दिल्या। हातून 6 कोटी 3 लाखांची रोख रक्कम, 2 कोटी 44 लाखांचो सोरो, 1 कोटी 6 लाखांची घुवळी वखदांचो आस्पाव आसा।
आमदारांचे मनीस आपल्या विशिष्ट समाजाचीच कामां करतात अशी टिका उमेश तळावणेकरान केल्या. देखून एका घरान एक तरी चूल पेटपाक जाय जाल्यार अपक्ष उमेदवार विष्णुदास कोरगांवकराक वेचून हाडात. तळावणेकरान लोकांक आवाहन केला. सगळे आमदार आपापल्या मतदारसंघात नोकऱ्यो दितात तेन्ना नोकऱ्यांचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय जाल्यार विष्णुदास कोरगांवकराक वेचून हाडचोच पडटलो अशें ताचें म्हणणें. गोंय विद्यापीठाच्यो सगळ्यो साधारण आनी वेवसायीक अभ्यासक्रमाच्यो ऑफलायन परीक्षा 16 फेब्रुवारीक घेतले. तशेंच त्यो फुडें धुकलपाच्यो काय ना त्या विशीं तज्ञ समिती निर्णय घेतली अशी म्हायती विद्यापीठान मुंबय उच्च न्यायालयाक दिली. हाची दखल घेवन खंडपीठान दाखल केल्ल्यो दोनूय याचिका निकालान काडल्यात. सुरवातेक जानेवारी म्हयन्याचे 17 तारखेर परीक्षा जावपाच्यो आसल्यो, पूण कांय विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयान याचिका घातिल्ल्यान ह्यो परीक्षा 7 फेब्रुवारी मेरेन फुडें धुकल्ल्यात. दोन 2025 वर्स येता म्हणसर प्रत्येक गांवांतल्या दर एका मनशा मेरेन आमी 5G नेटवर्क पावयतले अशें भाजपाचे गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सांगले. गांव आनी शार हांच्या मदलो जॉग्राफिकल लोकेशनाचो डिफरन्स सोंपतलो. तशेंच 200 ई-लर्निंगाच्या चॅनलांची 1ली ते 12वी सगळ्यो अभ्यासक्रम उपलब्ध आसतले अशें ताणें सांगलें. गोवा टॉप 25 च्यो खाशेल्यो खबरो हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.